नमस्कार. तुम्ही पळयतात गोवा 365चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नायक. आता पळोवया कांय वेंचीक खबरो. शेर्ना भाट लैंगीक अत्याचार प्रकरणांतल्या तिनूय दुबावितांक पुलिसांनी अटक केल्या. इंदोर सावन जिवाची मजा करपाक तिनूय तरणाटे गोंयांत आयिल्ले. बोलता रिती जातकीर तांची गुन्यांवकारी वृत्ती भायर सरली. थळावी चलयेक ब्लॅकमेल करपाचो यत्न केलो. राम भाटिया, संजीव पाल आणि ईश्वर मखवाना अशी दुबावितांची नांवां आसात. इंदोर सावन हे तिनूय 25तले तरणाटे गोंयांत पर्यटक म्हूण आयिल्ले. ह्या नादी ते गोंयांत येवन गेल्ले. तशेंच इंदोरांतूय तांची वळख गुन्यांवकार म्हूण आसा अशें पुलीस सांगता. In which a young woman was sexually assaulted and both of them were robbed also. They were assaulted and threatened also. The incident happened on 24th evening around 9:15, whereby three men from Indore, which we subsequently came to know that they are from Indore, they had robbed and sexually assaulted one young girl. All the three accused have been arrested and they have admitted to their offence, and the rest of the investigation is in progress. ह्या त्रिकुटाकडले पयशे सोंपले म्हण पयशे मेळोवपाक तांची गुन्यांवकारी प्रवृत्ती जागी जाली. कडेक एक मोगी जोडपें बशिल्लें तांकां दिसलें. तांणी तांचे कडेन पयशांची मागणी केली, पूण हातार कांय पडना तें पळोवन चलयेचेर अत्याचार केलो. मोबायलाचेर हें सगळें चित्रण केलें. चित्रण नश्ट करपाक खंडणी मागली, पूण चलयेन कागाळ केल्ल्यान आतां तिगूय कादयेंत पावल्या. In fact, they were short of money, so they decided that they should rob somebody, and they in fact stole one quota also just to commit this offence. The fisherman weapon which is used by instrument which is used by the fisherman. So that means their intention was there to commit the robbery and the sexual assault. One of the accused, he had taken the mobile number of this victim because he had filmed the entire sexual assault incident. They had the intention of extorting money from them. After they had run away from the spot, in the morning they rang up this girl that we have made your movie, so in case you want this movie back, so come at a particular point which is part of investigation, and then we will hand over the images or video images. गोंयांत बायलांच न्हय तर सान चलयोय सुरक्षीत ना. पर्यटनाच्या नांवान कसली देख संवसारा मुखार मांडूंक सोदता. बायलांचो आवाज आवडा वेगेशान मुखार काडला. आमचो टुरिजम मिनिस्टर भायर गेल्लो आसा अमेरिकेक टुरिजम प्रमोट करपाक. जर आमकां टुरिजम प्रमोट करपा जाय ताका काय तो कसलो टुरिजम आमकां प्रमोट करपा जाय. आमचे चलयांक ट्युरिस्ट येवन आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून तांकां बलात्कार करून ब्लॅकमेल करपाची असलो टुरिजम जाय आमकां काय कितें. आज गोंयांत चल्लां तें उलोवपाचें सुद्दां न्ही. सुरक्षा बायलांक नाच ती ना, भुरग्यांकूय ना. 6 वर्सांच्या भुरग्याचेर बलात्कार जालो काणकोण तेच थोड्या दिसांनी पळय हो बलात्कार. हें गोंय म्हणटा तें इज गोइंग टू बी प्रमोटेड एज अ सेक्स डेस्टिनेशन काय कितें. इतले शॉकिंग इन्सिडंट जाल्ले आसा आनी तेय आमचे माणकुले गोंयांत. दूख दिसता हें पेपर पळोवपाक आनी न्यूज आयकपाक देखून आंगार कांटो येवपाक लागला. कारण पयर रातची जी गजाल जाल्ली आसा आमच्या सावथ गोंयचे बिचाचेर, सनसेट बिचाचेर एक चलयेक जे आपले बॉयफ्रेंडा बरोबर भोंवपाक आयिल्ले बिचाचेर ताका हे तीग दादल्यांनी धरून रेप केलें, गँग रेप केली. वायट दिसता की तितूंतलो एकलो खंय प्रोफेसर टिचर आनी दुसरो म्हणटा तो तागे स्टुडंट 9थाचो स्टुडंट आनी तिसरो म्हणटा तो ऑलरेडी रेप केसींत आसा खंय इंडोर ही केस चालू आसा. सो हे तीग जाणां जे ट्युरिस्ट भोंवपा आयिल्ले तांची गट्स पळयात आयज गोंयांत येवन आमच्या चलयांचेर बलात्कार करपाक लागल्यात. गोवा इज नोन एज द ट्युरिजम डेस्टिनेशन. हांगा तरेचे भाशेन ट्युरिस्ट येता आनी आमी तांकां हॅप्पी करपाक ट्युरिजम दिवपाक सदांच मुखार असतात. पूण आयज असले समज ट्युरिस्ट गोंयांत येवन आमच्या चलयांचेर बलात्कार करपाक लागले, दॅट इज सेटिंग अ व्हेरी bad example and sending a very bad message to the other parts of country. मडगांवसान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. पावस सोंपतकीर गोंयचें मायनिंग सुरू जातलेंच. गोंयची बाजू केंद्राक पुराय पडटा आनी ताचेर योग्य तो उपाय रोखडोच काडटले.
म्हणटकीर मायनिंग सुरू करपाची अट घालून गोवा फॉरवर्डाक सरकारांतल्यान भायर सरपाची कांयच गरज ना, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान म्हळां. श्रीपाद नायक सांगता ते प्रमाण केंद्रा मुखार 2 पर्याय आसात. एक म्हणल्यार आपल्या आदेशाचो नियाळ करपी अर्ज सुप्रीम कोर्टात करपाचो, नाजाल्यार मागीर वटहुकूम काडपाचो. पूण दोगांचोय उद्देश एकूच, MMDR कायद्यांत सुदारणा करपाची. पुर्तुगीजांनी 1950 वर्सा मायनिंगाची कन्सेशनां दिल्लीं. उपरांत 1987 वर्सा तांचें लिजांत रुपांतर केल्लें. ही लिजां 50 वर्सां उपरांत जाली म्हूण MMDR कायद्या प्रमाण 2010 वर्सा सोंपली. हो लिजांचो तेंप 1950 सावन धरला तो कायद्यांत सुदारणा करून 1987 सावन असो करपाचो. कारण लिजां सोंपतात तेन्ना नव्या कायद्या प्रमाण मायनिंगाची पावणी करपाक जाय. पयलो जो उपाय आसा तर आमी रिट पिटिशन फायल करून जर आमकां ते 1987च्या कायद्या प्रमाणे MMDR एक्टा प्रमाणे जर आमकां सवलत मेळटा जाल्यार 2037 पर्यंत आमी मायनिंग त्याच कायद्याचेर करूं शकतात. हें जायना जाल्यार मागीर आमी ऑर्डिनन्स, कारण गोंयचें हें वेगळें आसा, कारण आमकां आधार आसा, आमी हक्कान मागूं शकतात. कारण आमी MMDR एक्ट आमकां 1987 लागला. त्यामुळे त्याच एक्टा प्रमाणे 50 वर्सां पयलीं त्याच कायद्याचेर मायनिंग करपाक ही मुभा आसा. पूण हें बेगीन जावं जाय, इतल्या खातीर जावं जाय कारण आत्तां तो सिजन जो आसा तो फुडलो 4 म्हयने तर कांयच जावची ना. आनी त्यामुळे आमी स्लो आसा अशें न्हय, परंतु सगळे दोनी तरेचे उपाय चालू आसात. काही संघटनाचे बरोबर हें जाल्लें आसा आनी येणाऱ्या सिजनाक मायनिंगेचें काम 100% सुरू जातलें हें आमी लोकांक सांगूंक शकता. मायनिंगाच्या प्रश्नाचेर उपाय काडात, नाजाल्यार आमी सरकारांतल्यान भायर सरतले अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्डान दिल्या. तशेंच लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाक तेंको दिवचे नात अशेंय ते सांगता. श्रीपाद म्हणटा हाची गरजूच ना, कारण मायनिंगाचेर कितें प्रयत्न चल्ल्यात ते तांकां सगळें खबर आसा. आमचे ते कोलिशन पार्टनर आसात, परंतु हे तांकांय खबर आहा हे भारतीय जनता पक्षाचे प्रयत्न चालू आसात आनी त्यामुळे जे जातले तांकांय 100% खबर आसा. त्यामुळे हे तांचें मत आसा आनी आमी ओपनली आमचे खंय तरी भितर एक भायर एक अशें करपाची कांय गरज ना. हो विशय सॉल्व जातलो. कंडिशन किंवा अशा सगळ्यो गोष्टी घालपाची म्हाका दिसता गरज पडची ना. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. लोकांचे प्रश्न आयकुपाक आमी गांवांनी वता. लोक उक्त्या मनान आपल्यो समस्या सांगता. दुकानकार GST वयल्यान कश्टी आसात. तरणाटे रोजगाराची वाट पळयता. उदक लायटी सांगातान पेट्रोल डिझल सतयता. जनगण मन यात्रेच्या फाटभुंयेर काँग्रेस अध्यक्ष उलयतालो. काँग्रेसीची जनगण मन नमन तुका गोंयकारा यात्रा चवथे दीस शेनवारा पणजे बाजारात पावली. भाजी फळांचो बाजार यात्रेन भोंवन काडलो. काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार म्हणटा सध्या गोंयचें सरकार मुख्यमंत्री नाशिल्लें, ताचो कांयच फायदो ना. देखून नागरिकांचे प्रश्न आयकुपाक आमी हे यात्रे मार्फत गांवांनी भोंवता. ह्या मार्केटाचे जे दुकानकार तांकां हांगा हाडून मुद्दाम घातले आनी कशे त्रासान घातलेले आसा ते, कारण भितर ते बाजारांत बसतात त्यांची महाल आसा तो पेड्ड्यार जाता. ही सगळे गरीब लोक हे विकते हाडटात आनी तांकां कुसोवपा पडटा सामान, कारण भायर सगळे हे म्युनिसिपालिटीचे लोक तांकां अलाव करतात भायर विकपाक आनी त्या कारणान तांचो जो भितर जो म्हाल आसा, जे गिरायक जे भितर येवपाचे ते भितर येना. तांकां हांगा फॅनाची फॅसिलिटी ना, लायटीची फॅसिलिटी ना, गरमेची प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. हो प्रश्न आमी सोमाराक म्युनिसिपालिटी व्हरोन त्यांचे बरोबर हो सुटावो करपाचो आमी प्रयत्न करतले आनी त्यांचे बरोबर आमी म्युनिसिपालिटी कडेन झगडपा पडले आमी झगडटले. उपरांत यात्रा पणजे लागसरच्या सांताक्रूज आनी सांत आंद्रेच्या मतदारसंघात गेली. हे वेळार टॉनी फेर्नांडीस आनी फ्रांसीस सिल्वेरा हे दोगूय थळावे आमदार हजर आसले. तशेंच मांद्रेचो आमदार दयानंद सोपटे आनी कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आसलो. आयज आमची कितेंच कामां जायना. भोव करून खाला उपरांत पळोवंक गेल्यार एक एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल मेळटा, फायनान्स एप्रुवल कोण दितलो? आयज फायनान्स एप्रुवल दिता तो आयज आमचे मदें ना. तो केन्ना येतलो आनी तो आयज केदे व्हडले खणके पडल्या. लोकांक उदकाचे त्रास आसा. आयज एक पायप हाडटलो म्हणल्यार देखून जायना, लोक बोबाट मारता. त्या खातीर ही आमी जागृताय हाडच्या खातीर लोकांचे आयकोपाक आमी आयज आख्ख्या गोंयांत भोंवता. खुबशे जाणांचे प्रॉब्लेम आसा. GST चडशे दुकानकार आसा ते GSTचे प्रॉब्लेम सांगतात आमकां. लायटीचे प्रॉब्लेम आसा, उदकाचे प्रॉब्लेम जातात, अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लेम हे आसा. कितलोसोच मायनिंग हितून तर मायनिंग एरियाची सामके हे जाला आसा. पेट्रोल डिझल जी दरवाड जाल्ले, म्हारगाय आयिल्ली आसा. अशे वेगळे प्रश्न वेगवेगळ्या गांवांनी येता मुखार. एक गोवा वेल्ल्याची एक आमची कोणाची आवय एक्सिडेंट जावन आतां सिरियस आसा. केन्ना कितें जायत तें सांगूंक जायना.
हांवें प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक पार्सेकराक सांगलें रामबलस घाल म्हण. सिल्वर बाब रामबलस घालता, 15 दीस जाले रामबलस घालता. आपणें म्हणटा एसीक वेर्णेकाराक सांगता, वेरेकाराक सांगलां, आजून पासून इम्प्लिमेंट जायना. आनी हांव ताका डेडलायन दिवपाक सोदतां. जरी तो 30 तारखेर लागून हे इम्प्लिमेंट जायना जाल्यार लोकांक आमी थारायला रस्त्यार येवन रस्ते बंद करपाचे. श्रीपाद नायका सांगता 4 वर्स जाली मू ऑलरेडी, आनी तेणें आयुश्याचेर तेणें हॉस्पिटल बांदीत म्हणली आनी 1 वर्स आहा सांग ताका बांदपाक. सावथ गोवा एम्पिक्स तेणें जायते प्रॉमीस केल्लें, तेगे प्रॉमिसाक आनी 1 वर्स आहा सांगली ताका. आनी मागीर ताका UPA सरकारा मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाची उलयनी आनी मागीर स्टेट गव्हर्मेंटाची उलयनी. मनोहर पर्रीकराक 100 दीस जाले ना. मजगती दक्षिण गोंय शिवसेना मुखेली आलेक्सी फर्नांडिसान काँग्रेसीच्या यात्रेची धजा उडयल्या. ही यात्रा म्हणजे राजकीय नाटक. केपें मतदारसंघाची बाबू कवळेकरान वाट लायल्या अशें तो म्हणटा. काल तेणी यात्रा हाडली, तेजे फाटल्यान कोण लोक ना, 22 लोक ते जाल्यार तेजे बरोबर आयले तेच लोक, तेच घेवन तो मुखार तिलांबोळ गेलो, कुडचेर गेलो. बाबून केप्यां कांयच केल्ली ना, कसलोय डेव्हलपमेंट तेणें केल्ले कडेन ना. केप्यां भितर बेकारी वाडिल्ली आसा, भुरगीं बेकार आसात. आज मायनींग सेक्टर बंद पडिल्ल्यान भुरगीं इतली बेकार आहा की भुरग्यांक कांयच करपाक मेळना. भुरगीं फक्त सर पिवपाचें काम करतात. रातची केप्यां भितर टावनाक ही 12 रातची 12 12:30 देखील बार ओपन आसतात. सगळे भुरगीं ते सोर पितात. केप्यांक नंबर 1 ड्रग्स हें जाल्ली आसा. हेडगांवान वचून पळयलें जाल्यार बाबुले रोड जे रोड तेणें केल्ले आहा कांयच ना. फॉर एग्जाम्पल कोल्यामड्डी हे रोडा पळय, म्हाका दिसता थंय कोणाक एक पेशंटा व्हरता जाल्यार तो पेशंट थंय त्या रोडा पयले कंडिशन पयल्यार तो मरतलो कितें व्हरता आसतना. पणजे सावन आमचो व्हिडिओ खबराकार इर्शाद शेख आनी केपें सावन आमचो खबराकार संदीप तुयेकर. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. साफ नियत सही विकास हीच मोख दवरून भाजप हेर पक्षांचे मजतीन केंद्रांतलें सरकार चलयता. साबार उदरगतीचे प्रकल्प हाडले. लोकां खातीर अनेक येवजण्यो चालीक लायल्यो. तातूंतल्यान देशाचो विकास जालो. केंद्रांत 4 वर्सां पुराय केल्ल्यान भाजपा उलयताली. पत्रकार परिशदेंत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार आनी हेर भाजपाचे फुडारी आसले. गोंयचे उदरगती खातीर केंद्र सरकारान पयशांचो पावस घाला अशें श्रीपाद नायकान सांगलें. नॅशनल हायवेच्या संदर्भातून आमचे जवळजवळ 10,000 कोटी हे सगळ्या गोंयांक जे आमच्या दोन्ही हायवेचे जे लागतात म्हणजे पेडणे ते काणकोण पर्यंत हे सगळे तरेचे म्हणजे मांडवीचो ब्रीज, जुवारीचो ब्रीज हे सगळे जे काम आसा जवळजवळ 10 ते 12,000 कोटी रुपया हातूंतल्यान आमकां नॅशनल हायवेच्या माध्यमातून ह्या रस्त्याचें काम चलिल्लें आसा. रस्तो वायडनींग हें सगळें चलता. सादारण मोपा एअरपोर्टाचें काम जलद गतीन सुरू जाल्लें आसा आनी त्यामुळे एक बरो स्पेशियस एअरपोर्ट आमकां सगळ्यांक हातूंतल्यान मेळटलो. नॅशनल 4A जो आसा तातूंतल्यान 1,500 कोटी आमकां पणजे टू मोल्या हांगा वायडनींग करपाक आनी ताजें काम करपाक मेळिल्लें आसा. आनी जवळजवळ मांडवी ब्रिजाक जो ब्रीज गोवा सरकार करताले तातूंतल्यान जवळजवळ 50% जो खर्च जो आसा 400 कोटी रुपया हे आमकां ह्या ब्रिजा खातीर दिल्ले आसात. जवळजवळ पणजी आनी ओल्ड गोवा बायपास आसा ताचे खातीर गोवा गव्हर्मेंटान जो खर्च केल्लो पयलीं तातूंतले जवळजवळ 50 कोटी रुपया ह्या माध्यमातून आमकां मेळिल्ले आसात. ट्युरिजमाच्या हातूंतल्यान कोस्टल सर्क्यूट जे आसा त्या सर्क्युटांक जवळजवळ नॉर्थ गोव्याक 100 कोटी, सावथ गोव्याक 100 कोटी, 200 कोटी हे सगळे स्वदेशी दर्शन स्किमी आहा त्या माध्यमातून मेळ्ळ्यात. जवळजवळ इलेक्ट्रिसिटी खातीर ज्यो काही आमकां खर्च हांगा जाय ताचें जवळजवळ सॉफ्ट लोन जवळजवळ 850 कोटीचे सॉफ्ट लोन भारत सरकारान आमकां दिल्ली आसा. स्मार्ट सिटी जी पणजेचो उल्लेख जालो तातूंत जवळजवळ 500 कोटी हे ऑलरेडी आमकां मेळिल्ले आसात. हांगा ताचें काम आतां सुरू जाता. त्यामुळे केंद्र सरकार ज्या पद्दतीन काम करता गोंयांक खरोखरच एक उजो हात दिल्लो आसा. बरीच मदत गोंयांक सुद्दां तातूंतल्यान मेळ्ळी आसा. एकूण जर आमी पळयलें तर देशाचो विकास हो योग्य पद्दतीन फुडें सुरू आसा. मात काँग्रेसीन भाजपाचे उदरगतीक पंचार केले. ते म्हणटा भाजपान साबार आश्वासनां दिल्लीं तातूंतली एक्कूय पुराय जावना. तरणाट्यांनी तर नोकरेची वाट पळोवन पळोवन 4 वर्सां फुकट उडयलीं. BJP promise youth jobs. ताणें प्रॉमीस केल्ले 2 कोटी जॉब
दर वर्सा दिता म्हणून. आणि the dismal failure of this government is shown by the statistics disclosed by the Labour Bureau report. वो रिपोर्ट सांगता की BJP सरकारच्या काळात फक्त 4,16,000 जॉब निर्माण झाले. As against 2 crore jobs every year, number of jobs created is 4.16,000. Demonetization resulted in 15 lakh jobs against official figures. 15 lakh jobs. It affected the GDP आणि गरीब लोक खूप मोठ्या संकटांतल्यान सुमार 2 वर्सां गेले या डिमॉनिटायझेशन लागून. GDP ग्रोथ, देशाची उदरगत कशी जाता हे मेजपाचें जे एक मोजमाप आसा, ते मोजमाप म्हणजे GDP ग्रोथ. आणि हो GDP ग्रोथ is flawed, and under Modi government exports have reduced to 0. That means the growth is 0. Trade competitiveness is plunging. And the non-performing assets of all the banks have grown by 230%. पणजेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार श्याम च्यारी. नुस्तेमारी करपाक आजुनय बेकायदेशीर मार्गांचो अवलंब जाता. केंद्र सरकारान बंदी घाल्या तरी LED लायटीचो उपयोग करतात. गोंय सरकारा कडल्यान न्याय मेळना जाल्यार कायदो हातांत घेतले. गोंयच्या रापणकाराच्या एकवटान शिटकावणी दिल्या. गोंयच्या रापणकाराचो अध्यक्ष आलांसियोस शिमॉयस उलयतालो. नुस्तेमारीच्या कायद्याचो भंग करप्याचेर कडक कारवाय करतले अशें नुस्तेमारी मंत्र्यान म्हटिल्लें. पूण 5-6 म्हयने जाले तरी कारवायेचो पत्तो ना अशें तो सांगता. तशेंच ह्यान फुडें पावसांत नुस्तेमारीचेर 60 दिसां बदला 90 दीस बंदी घालचे अशेंय तो मागता. सो आमी मागता मिनिस्टराक, सेंट्रल मरीन रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हणटा की 90% फिश ट्रॉलर ओनर दवरता आनी ते नुस्तें आसा जुवेनायल फिश. सो आमी मागता सरकाराक जो 61 डेज बॅन जो आसा 91 डेज जावचो आनी फुडल्या सिजनांतल्यान डिपार्टमेंटान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय एगेन्स्ट 5 किलोमीटर बॅन, LED लायट आनी बुल ट्रॉलिंग. ना जाल्यार आमी कायदो ह्या पाटी हातीन घेतलो आनी कितेंय जालें जाल्यार सरकार जबाबदार आसतली. वास्कोसान आमचो खबराकार हिरू महाले. रमेश तवडकर जर भाजपाक प्रायवेट लिमिटेड कंपनी म्हणटा तर तवडकर हो फेल पडिल्लो डिस्ट्रिब्युटर. आता तो लोकसभे खातीर भाजपा कडेन वाटपणां करता. काणकोणचे भाजपा मंडळ आदल्या आमदाराचेर काणकोणकाराचे स्टायलीन तुटून पडलां. फाटले विधानसभा वेंचणुकेंत काणकोणची तिकेट मेळ्ळी ना म्हूण बंड करून पडिल्लो रमेश तवडकार आतां लोकसभा वेंचणुकेंत दक्षिण गोंयच्यान रावपाक सोदता. बहुजन समाजांतल्या आमदाराक ओडोवपाक भाजपांतली 4 जाणांची प्रायवेट लिमिटेड कंपनी वावुरली असोय आरोप ताणें हालींच केल्लो. ताका लागून काणकोणच्या भाजपा मंडळांतले फुडारी चाळवल्यात आनी तातूंतले भोवतेक जाण स्वता बहुजन समाजांतले आसात. पळयात ते कितें म्हणटात ते. भारतीय जनता पार्टी देशाची एक मोठी सरकार आसतना एक प्रायव्हेट कंपनी म्हणप हे अत्यंत चुकीचें आसा. भारतीय जनता पक्षाचे आदले आमदार काणकोणचे श्री रमेश तवडकर हाणें एक स्टेटमेंट काडलो की भारतीय जनता पक्ष ही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी. बरोबर आसा, भारतीय जनता पक्ष ही प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी आनी त्या प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीन एक काणकोणाक डिस्ट्रिब्युटर म्हणून ताका पण नेमल्लो आसलो आनी ह्याच ताच्या काळा भितर तो आपलें कार्य बरें पूर्ण करपाक शकलो ना. आमी सदांच पळयतात खंयची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी एक डिस्ट्रिब्युटर अपॉयंट करता, तो जर सक्षम ना, तो जर आपली कामाक जर बरोबर चाल दिवपाक शकना जाल्यार ती कंपनी ताजे कडच्यान डिस्ट्रिब्युटरशीप काडून घेता. जर तो ती प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी म्हणटा
जाल्यार ह्या कंपनीक तागेली कामाची पद्दत आवडली ना म्हणून ताका तातूंतल्यान काडलो पक्षान. ताणें जे सरकारान हें केलें त्या लोकां पर्यंत तो पावोवपाक कमी पडलो म्हणून तो दुसऱ्या नंबराचेर पावलो. हें फक्त खंय तरी एक नेगोशिएशन चालू आसा पक्षा कडेन. म्हणजे आपूण इलेक्शनाक रावतलो, आपणा फुडें तुमी नेगोशिएट करत ना जाल्यार आपूण तुमचो सीट उडयतलो. एसटी समाजाक म्हाका दिसता आख्खे हिस्ट्री काडल्यार 4-5 वर्सांक ह्या एसटी समाजाक काणकोणाक 200 जॉब दिले आसात. प्रूफ मेडिसिन आसूं शकता, गांवकरी सगळे हे धरून 200 पोस्ट असले भारतीय जनता पार्टीन तुका एसटी समाज दिल्ले आहा. बहुजन समाज म्हणटा तो रॉंग आसा, कारण बहुजन समाजाचो लोक तेका बरोबर ना. विजय पै खोताची पॉप्युलरिटी किंवा तेजो होल्ड किंवा तेजी सिनियरिटी पळयनासतना रमेश तवडकराक तिकेट दिली आणि रमेश तवडकराक तिकेट दिता आसतना विजय पै खोत तेजे बरोबर राविलो आणि विजय पै खोत रावन विजय पै खोतान जाहीर भाशण करून सुद्दां लास्ट पोलची पळय तेणी म्हणतो विजय पै खोताक जेन्ना पळय तिकेट दिला तेन्ना विजय पै खोता बरोबर रावना आणि इतली कर म्हळ्यार पक्षान तेजे बरोबर रावन तो केन्ना पक्षा बरोबर रावना. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परत एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पर्यटन वेवसाय हो गोंयचो अर्थीक कणो, पूण सरकारान पर्यटनाचेर सामकें दुर्लक्ष केलां. पर्यटन थळाचेर आधुनीक सुविधा दिश्टी पडना, मात कॅसिनो आनी घुवळी वखदाक रान मेकळें करून दिलां. परिणाम पर्यटक गोंयाकडे फाट करता. काँग्रेसीन सरकाराचेर आरोप केला. कुडतरीचो काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स पत्रकार परिशदेंतल्यान उलयतालो. सरकार गोंयचो एक वेवसाय काबार करता. पयलीं गोंयचें मायनींग सोंपयलें, आतां पर्यटन वेवसायाक सोंपयता. गोंयच्या पर्यावरणाक बादिकार आशिल्लो कोळसो वेवसाय वाडोवपाक केंद्र सरकाराची मदत घेवच्या बदला गोंयचें पर्यटन वाडोवपाक केंद्राचो हात धरचो अशें तो म्हणटा. मायनिंगाचेर अजून देखून सोल्युशन हाडलो ना. ड्रग्स कंटिन्युअसली ड्रग्स फ्लो जाता. ड्रग्सा लागून टुरिजम पासून हाय एंड टुरिजम देंवता. दुसरे वद्दान पीपल ऑल्सो आर वॉचिंग. फॅमिलीज येताय ते वॉच करताय. आमी भुरग्यांक गोंयांत देखून धाडूंक सोदनाय. देर आर डिक्लायन इन टुरिस्ट. बिजनसमॅन दुसरे वद्दान हें सगळें चोयन. एक वद्दान GST केली, दुसरे वद्दान ड्रग्स कजिनो केले इंडस्ट्री काबार करपाक. तिसरे वद्दान इन्फ्रास्ट्रक्चर कांय आजून देखून वाडयलें ना. 3 months जाले मायनींग डिसिजन जालां. आज पासून डिसिजन जायना. तें एपीला वचपाचें वो ना तें सारकें. एक वद्दान ऑर्डिनन्स हाडपाक चिंतात. आनी हें टुरिजम इंडस्ट्री तें कितें करपाचें? यू गोइंग टू किल गूज विच लेज द गोल्डन एग? आय वॉन्ट टू आस्क द गव्हर्मेंट. मडगांवसान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. सत्या खातीर शांततायेच्या मार्गान झुजपी सगळे देशबांधव तुमच्या फाटल्यान आसात. तामिळनाडू टुटिकोरिनात पुलिसांच्या फारपेटात 12 नागरीक संवसाराक अंतरल्यात. तांचे फॅमिलीक गोंयच्या समाज वावुरप्यांनी आदार दिवपी संदेश दिला. शेनवारा तांणी पणजेंत निदर्शनां केली. आमी सगळे गोंयचे भावना एकत्र जाल्ले आसात. टुटिकोरीन आमच्या थंयच्या भाव भयणांची हत्या जाल्ली आसा ताजेर निशेध मारूंक. आनी आमचो कडक लढो आसा की आमी पिसफूल लोक, आमी शांतीचे लोक. आनी आमच्या भावांक हेर कडेन अशी गोळी मारली शार्प शूटरांनी. हे मुद्दम हे येवजण काडून मारिल्ले आसा, लोकांचे घात घेतिल्ले आसा सरकारान. ताचेर आमी विरोध करतात. आनी गोंयाकय बी हे स्टरलायट हे आसा वेदांत आसा, तांणी बी गोंयाक खूब चोरिल्ले आसा. आनी हे चोरीचे तांचे सगळे पचयला ते आमी सरकारा कडेन मागणी करता की तांचे सगळे एसेट सगळे तांचे हे वस्तू आसा आनी तांची पळय भांडवल आसा ते जप्त करचे आनी आमकां न्याय दिवचो. सेजा वेदांताच्या कार्यालया मुखार ही निदर्शनां जाली. वेगवेगळ्या कारणां खातीर झुजपी साबार कार्यकर्ते तातूंत वांटेकार जाल्ले. तामिळनाडू टुटिकोरिनांतलो सेजा वेदांताचो कारखानो हवा आनी उदकाचें प्रदुशण करता म्हण थळावे झुजताले. पूण तांची मागणी कुशीक दवरून सरकारान कारखान्याच्या विस्तारीकरणाक मान्यता दिली. ताच्या विरोधांत थळाव्यांनी शेगीत 99 दीस आंदोलन केलें. पूण 22 मेक अचकीत निशस्त्र आंदोलकांचेर पुलिसांनी गुळयो घातल्यो. तातूंत 12 जाण मेले. 60 लोक जखमी जाले. सध्या विस्तारीकरणाचें काम न्यायालयान बंद दवरलां. तशेंच फारपेटाची CBI चवकशी करपाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयान घाल्या.
पणजेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार इर्शाद शेख. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.